आनी ह्यो सडनली ते चली मिसींग हो इशू मुखार हाडटात आनी लोकां भितर दवरतात. सो जशें नरेंद्र मोदीन सांगलें ते तो क्लाउड्स कितें हाडटा पळय ढग, तशें ह्या ढग आतां तेणें गोंयांत हाडले आनी पणजे शहरांत हे ढग दवरल्यात, तो दुबावाचे ढग. आनी अमित शाह जर इलेक्शन मॉनिटर करता, ओन्ली गॉड कॅन सेव पणजे एंड ऑल दीस पीपल. जाल्यार करता लोकांक परत सांगता अमित शाह हे मॉनिटर करता म्हणून इलेक्शन. आनी तांकां त्या लेवलाचेर किडनॅपिंग मर्डर आनी हे म्हणटा ते सारक्यो कांय न्ही. सो कितेंय जावपाची शक्यता आसा, कितेंय जावपाची पॉसिबिलिटी आसा. आनी बीजेपीचें राज्यांत कांयच इम्पॉसिबल ना. तरी जेन्ना चली ही मिसींग जाता जाल्यार चलयेचो जर किडनॅप जाता जाल्यार इमिजिएटली पॉलिटिकल बेनिफीट कोणाक जाता, पॉलिटिकल एडवांटेज कोणाक जाता आनी पॉलिटिकल डिसएडवांटेज कोणाक जाता. The girl is missing on what date? 29th or 30th of April, and suddenly it becomes headlines today or yesterday. Why should it be? And whose default? You're covering up your own default. Where is our chowkidar gone? Is he sleeping? Is he hiding, or is he running away? Or is he hiding behind the clouds? We don't know. बीजेपीन कॅसिनोचो इश्यू करून दर फावट यू टर्न मारलो. हे फावट जाहीरनाम्यांतल्यान कॅसिनोच गायब. जाल्यार 2002 ते 2005 तुमी काजिनो कित्याक काडूना? तुमी लोकांक आश्वासन दिलें की आमी काजिनो काडटले म्हणून. तुमी काजिनो आनीक काडले, आनीक वाडयले, कारण काजिनो कडल्यान तुमकां लुटमार करपाक मेळटा, तो तुमचो ATM जालो. तुमी परत सत्तेर येयले 2012 ह्याच आश्वासनाचेर तुमी काजिनो काडटले म्हणून. काँग्रेसी नांव घेवन तुमी कितले म्हणून लुटपाक शकतले आनी कितले म्हणून लोकांक फटोवपाक शकतले. बीजेपी भरसल्या. बीजेपीचे चडशे आमदार मूळ काँग्रेस आनी मोगोवाले. आयज जे सगळे जे भितर मंत्री आसात ते सगळे चडशे काँग्रेसचे आसात. निविता तेंडुलकरान इमिजिएटली क्लॅरिफाय करचें की ही भारतीय जनता पार्टी आसा ती भारतीय जनता पार्टी ऑफ काँग्रेस गाय, ती भारतीय जनता पार्टी ऑफ MGP गाय, ती भारतीय जनता पार्टी ऑफ गोवा फॉरवर्ड. जे कोण आमिशाक बळी पडून काय कित्याक लागून वचपाचे जाले ते गेले आनी हाजे उपरांत सुद्दां खूब जाणांक तेमी प्रयत्न केल्लो आनी थंय तांकां अपयश येयल्ले कारणान मागीर तेमी घराकच आपले जे कॉलिशन पार्टनर आसात तांकांच फोडपाचो प्रयत्न केलो. 3 जुनाक रेप केसीची सुनावणी आसा. त्या फाटभुंयेचेर हे चली गायब जाला म्हूण बीजेपी म्हणटा. सरकारान खंय खोलायेन चवकशी करची. सरकारान चवकशी करची, कारण हे 3 तारखेची केसीक लागून जावं कितें घडत म्हणून तिका नाच केली काय कितें, कोणी उबारून व्हेली आसतली काय कितें, ही सगळी चवकशी करची. हांव सरकारा कडेन मागता हेजेर बेगिनात बेगीन पूर्ण चवकशी करून हे पिडीतेक न्याय दिवचो. प्रुडंटा खातीर ओमकार फहारी आनी चेतन गवस.